गोंयांत सुटये खातीर आयिल्ल्या पर्यटकांच्या विलांतल्यान लाखांनी रुपया मोलाचे मोबायल फोन आनी लॅपटॉप चोरून व्हरपी 2 आरोपींक फकत कांय वरां भितर हणजूण पुलिसांनी अटक केल्या। चोरून व्हेल्लो सॅमसंग गॅलेक्सी Z Fold 7 मोबायल फोन आनी लेनोवो लॅपटॉप पुलिसांनी जप्त केला आनी हे कृतीक लागून पर्यटकां मदीं सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला। हणजुणा पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्ल्या प्रकरणांतल्यान मुंबयचो पर्यटक चिंतन भन्साळी हांणी बागा हडफडे हांगच्या एका विलांतल्यान मोबायल फोन आनी लॅपटॉप चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ केल्ली। 15 जून सकाळी एक अज्ञात चोर विला भितर सरलो आनी सॅमसंग गॅलेक्सी Z Fold 7 मोबायल आनी लेनोवो 14 Flex 5 लॅपटॉप चोरलो। या चोरयेक लागून सुमार 1,60,000 रुपया लुकसाण जाल्ले। कागाळी उपरांत हणजुणा पुलिसांनी रोखडीच चौकशी करून आरोपी सुनील चव्हाण आणि विनोद नाईक हाका अटक केल्या। दोगांय कडल्यान चोरून व्हेल्लो मोबायल फोन आणि लॅपटॉप जप्त केला। पुलिसांनी चोरिल्ली सगळी वस्तू जप्त करून चौकशी चालू दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।